28 तारखेक आमी मेगा मेडिकल कॅम्प हांगासर दवरला. उदरगत संस्थेन आमच्या ऑर्गनायज केला. अलॉंग विथ आमकां हो एंटायर कॅम्प आहा तो KLE बेळगांवचे KLE हॉस्पिटल आहा तेंच्यांनी दिल्लो आहा आनी इन एसोसिएशन विथ GMC आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस. सो गोवा गव्हर्मेंट KLE अशें मेळोन सगळे वांगडा हो मेगा मेडिकल कॅम्प करता आनी हो मेडिकल कॅम्प पेडण्या तालुक्यांत फर्स्ट टायम एवर जाता. म्हणजे पयले फावट पेडण्यान येदो व्हडलो मेडिकल कॅम्प जाता. म्हणजे तुमी केन्ना KLE हो आनी खंयचे इन्स्टिट्यूशन कॅम्प घेतात पूण गव्हर्मेंट सपोर्ट करून कॅम्प हो फर्स्ट टायम जाता आनी खरेंच बरें दिसता. हांव धन्यवाद म्हणूंक सोदता आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हे हेल्थ कॅम्पाक सपोर्ट केला म्हणून. तशेंच KLEचे डॉक्टर प्रभाकर कोरे तांकांय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हे आमकां आमच्या मांद्रे मतदारसंघान हो कॅम्प केला. पूण मांद्रे मतदार कॅम्प फुडें व्हरता व्हरता सुरवात जाता अशे डिमांड्स येयले की तो एंटायर पेडण्या तालुक्याक जावचो म्हणून. सो आमी मांद्रे मतदारसंघात प्रत्येक गांवांनी ट्रान्सपोर्टेशन दवरल्यात, बसीस दवरल्यात जे सकाळी 6:30 सुमार सुट्टले आनी हांगासर 7:30 रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट जातलें. सो मागता सगळ्यां कडेन म्हणजे एंटायर पेडण्या तालुक्याच्या सगळ्या नागरिकां कडेन जेका चॅकअप करपाक जाय जाल्यार तुमी वेल इन एडवान्स बेगिना सकाळी येवचे चॅकअपाक आनी रेजिस्टर्ड करचे. कित्याक हांगासर 20 OPDs आसतले, 20 OPDs सगळे वेरियस डिफरंट सेक्शनान आनी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सुद्दां येता KLEचे. आमी खूब जाण पळयतात की आमी ट्रिटमेंट घेवपाक जर चड बरी ट्रिटमेंट जाय जाल्यार KLE बेळगांव वयतात. आयज आमी बेळगांवची KLE एंटायर सेटअपूच हांगासर हाडला ह्या तुया हॉस्पिटलांत. तो सकाळी 7 ते दनपारां 2 मेरेन आसतलो आनी सगळे सुपर स्पेशलिस्ट म्हणजे तेंचे 60 डॉक्टर्स येतात, 60 डॉक्टर्स KLEच्यान येता. टोटल टीम तेंची 150ची टीम एक दीस पयलींच हांगासर येतली. तशेंच आमचे GMCचे डॉक्टर्स ते हांगासर सपोर्टाक हांगासर आसतले, तेंचो एंटायर स्टाफ आसतले. परत GMCन जे कॅन्सर व्हॅन न्यू कॅन्सर व्हॅन आहा ती हांगासर अवेलेबल करून दितली जेणे करून ते तेतूनय ट्रिटमेंट चालू उरतले. आतां हे करता आसतना आमकां असो हे प्रश्न येयलो की बाबा एक दीस कॅम्प केले आनी ट्रिटमेंट केले आनी जर समज कितें खंयच्या पेशंटाक डिटेक्ट जालें आनी जर ती ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार तांकां परत KLEन वयचें पडटलें. ताका लागून आमी एक सोल्युशन काडलां की जितके लिस्ट म्हणजे जेंकां आनीक फर्दर ट्रिटमेंटाक KLEन वचोंक जाय तेंचे लिस्ट काडून म्हणजे आमी KLE कडेन ऑलरेडी उलयला. तेंच्यांनी सांगलां एकूच दिसाचें अपॉयंटमेंट तुका फूल त्या पेशंटाक दिता. म्हणजे आमी हांगाच्यान बसीस आहात ते बसीस हांगाच्यान म्हणजे मांद्रेच्यान आमी KLEन बेळगांव धाडटले आनी त्या दिसा फूल ट्रिटमेंट जावन तांकां रिटर्न हाडटले. सो मेडिकल फेसिलिटीजान जितले जाता तितलो आमी प्रयत्न केला. त्याच प्रमाणे 28 तारीख सकाळी इनॉग्रेट जाल्या उपरांत ते इनॉग्रेशन करता आसतना आमी आनीक 2 म्हणजे हे केला सेटअप स्टार्ट करतात. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनाक खूब जाण जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता तेन्ना खूब जाण ज्येश्ठ नागरीक आमचे आहात ते स्पेशली विचारतात की हॉस्पिटल केल्यात तुमी पूण ते ट्रान्सपोर्टेशनाचें कितें. आमी हॉस्पिटलान वचपाक आमचे कडेन हे ना, व्हेहिकल्स ना आनी ट्रान्सपोर्टेशन ना. सो ताका लागून आमी उदरगत संस्थे अंडर एक बस दवरल्या जी एक्सक्लुझिवली हेका मेडिकल फेसिलिटी मेडिकल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आसतली जी 3 दीस जे OPDs हांगा चालू आसतात सगळ्या प्रकारचे OPDs 11 OPDs हांगासर चालू असतात. ते 11 OPD 3 दीस असतात, सोमार बुधवार आनी शुक्रार. आनी त्या दिसा आमी सोमारचे केरी पाली आनी कोरगांव ह्या सायडींतल्यान येतले. दुसरे बुधवारचे हरमल आनी मांद्रे आनी शुक्रारचे मोरजी आगारवाड्या पार्शे. हे प्रकारे सकाळी 7:30 बस थंयच्यान सुट्टली. हांगासर ट्रिटमेंटाक तेंच्यांनी ट्रिटमेंट घेवचो. ट्रिटमेंट घेतल्या उपरांत तांकां मागीर 12:30 सुमार सगळे तेंचे चॅकअप जाल्या उपरांत परत रिटर्न व्हरून पायतले. हे आमी मेडिकल फेसिलिटी दितना ट्रान्सपोर्टेशनाचो लक्ष घेतला. हे कंटिन्युअसली चालू उरतले. जे एवरी अल्टरनेट डेज जे दीस सांगल्यात त्या दिसा प्रमाणे ते चालू उरतले. तशेंच हालीं आमी पळयतात की यंग एजीचेरूच हार्ट प्रॉब्लम्स जावंक लागल्यात आनी खूब जाणांची कंप्लेंट्स कितें जाता आमी तुवें हॉस्पिटलान येयल्या उपरांत आमकां आजुलोन धाडटात. आजुलोन धाडल्या उपरांत मागीर बांबोये धाडटात. ताका 2-3 वरां अशीं वयतात आनी एकदां कॅज्युअलिटी जाता, सिरियस केसीस जातात. ताका लागून हांव आमचे डॉक्टर पाटील MSA कडेन तेचे कडेन उलयला
पळयलो की हेका सोल्युशन कितें आनी ते सोल्युशनाचेर आमी हेचेर येयला की आमची जी एम्बुलन्स आहा ती कार्डियाक एम्बुलन्स म्हणून करची आनी ती हांगासर तांकां दिवची म्हणजे तुवें हॉस्पिटलाक दिवची आनी ड्रायव्हरूय आमचोच आसतलो एम्बुलन्स आमची पूण डायरेक्टली कॉन्टेक्ट तुवें हॉस्पिटलाक कडेन आसतलें आनी ती मांद्र्या दवरपाची सेंटराक जेणे करून एमर्जन्सी कोणाक हार्टाचो इश्यू जालो जाल्यार इमिजिएटली ती एम्बुलन्स थंय वयतली तेका घेतले म्हणजे तेतून फूल फॅसिलिटी सगळे कार्डियाक फॅसिलिटी सगळे आसतले आनी ती एम्बुलन्स डायरेक्ट जीएमसीन वयतली ना की हांगा तुयेन आनी आजुल्यान वयतली हे अशे हेचेर प्रमाणे आमी मेडिकल फिल्डान सद्या मेरेन आमी आमचो प्रयत्न केला उदरगत संस्थे अंडर परत एकदां मागता सगळ्यां कडेन की तुमी हे कॅम्पाक येवचे कित्याक हांगासर परत एकदां सांगता हे फॅसिलिटीज आनी हे ट्रिटमेंट आहा ते मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट हे करता आसतना सगळ्यांनी लक्षांत घेवचें की हे चॅकअप जाले तुमकां प्रिस्क्रिप्शन दिलें वखदां कसली कसली जाय ती वखदां हांगासर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दवरल्या म्हणजे वखदां सुद्दां मेडिसिन्स तुमकां फ्री मेळटले 28 तारीख सो मागता सगळ्यां कडेन स्पेशली 40-45 वर्साच्या वयर कित्याक हांगासर इको करता ECG करतात सगळे करतले सो सगळ्यांनी चॅकअप करून घेवचे सगळे म्हणटात आपूण फीट आहा पूण तशें काय आसना फीट तुका कळना म्हणजे डॉक्टर सांगूं शकता तूं फीट आसा की ना तें सो तेका लागून मागता सगळ्यां कडेन 28 तारीख सकाळी तुमी 7 वरांचेर हांगासर येवचे रजिस्ट्रेशन करचें आनी प्रत्येकान आपले चॅकअप प्रत्येक आपणाक जाय म्हणजे आय स्पेशलिस्ट सुद्दां येतले आनी आय स्पेशलिस्टाक आमी कितें केलें जेका स्पेक्टिकल्स लागता चश्मो लागता तेका आमी फ्रेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट दितले पूण ते 3-4 दिसांनी दितले सो परत एकदा धन्यवाद सगळ्यांनी येवचे बरें हे सगळें आसतना जे लोक जे हांगा पावतले पेशंट सो तांच्या खातीर वेवस्था कितें केल्लेली आसा हांगासर हॉस्पिटला भायर फूल आख्खो माटो घालतात सेटअप केला परत गरमेचे दीस आहात खबर आहा तेका लागून कुलर्स सगळे घातल्यात म्हणजे गरमी जावची ना ही काळजी घेतल्या रिफ्रेशमेंट दवरला तांकां आनी फेज वायज म्हणजे एक बॅच 50-50 बॅच भितर सोडटले आमी ट्रिटमेंटाक तरी अंदाज कितले असे नागरीक सहभाग जातले आमी आतां आमकां कॉल पेडण्याच्यानूय येयले सो आमी मांद्रेचेच आमचे 3000च्या वयर आमी टार्गेट म्हणजे हे केला जे आमकां लिस्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे पूण ऑलमोस्ट ओवरऑल 4 ते 5 हजाराचेर वयतले सगळे इनॉग्रेशनाक कोण आसतले अशें इनॉग्रेशन केएलीचे डॉक्टर्स आसतले आनी हांव स्वता आसतलो कित्याक आमी इनॉग्रेशन व्हडलें कित्याक दवरूंक ना लोक पेशंट्स हांगा येतले आनी तांकां त्रास जावंक जायना आमच्या फंक्शनाक सो आमी मेडिकल फॅसिलिटीजाक लागून तांकां कितें सोय केल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते इमिजिएटली स्टार्ट करता इनोग्रेशन कितल्यांक आसतलो इनॉग्रेशन सारकें 7:30 स्टार्ट जाता